मोगा भाव-भयणांनो, ह्या सुवातेर आमी लुकाच्या 21व्या आविसरांत पावलेले आसात आनी आयज आमी ताजें शिकोवप करचें ही देवाची येवजण जावन आसा. जेन्ना आमी देवाच्या उतरांत पळयतात तेन्ना आमची काळजां संतोशान बुडोवन वेतात, म्हणजेच आमकां खूब खुशालकाय भोगता. पूण पातकी मनशाक देवाच्या उतराचें कांयच पडून वचूंक ना. पातकी मनशाक देवाचें उतर बरें लागय ना. तर पळोवया लुकाचो 21वो आविसर आमकां कितें शिकयता. जेजू पळयता लोक आपणाच्या भांडारान देवाक दिवची देणी कशी हाडटा आनी हें पळोवन राण बायलेची व्हडवीक तो गायता. तशेंच जैतुनाच्या दोंगरावेल्यान उलोवण्या वरवीं ह्यो गजाली केन्ना घडच्यो आसात हाचो जाबाब दिता. मॅथ्यू आनी मार्कान जैतुनाच्या दोंगरावेल्या भाशणा सारकेंच हें उलोवणें तांचें जावन आसा. मॅथ्यूवाचें शुभ वर्तमान आमकां सिसांनी विचारलेले 3 प्रस्नाचो जाबाब दिता. ह्यो गजाली केन्ना जावच्यो आसात? एक फातर दुसऱ्या फातराचेर रावचो ना. तुज्या येण्याची खुणा कसली जावन आसा? संवसाराच्या शेवटाची खुणा कसली? जो आविसर आमच्या मुखार आसा तो पयल्या प्रस्नाचो जाबाब दिता. लुकान आमकां कांयच बाकीच सांगूंक ना, तर ताणें आमकां इतिहास सांगला आनी ताणें सांगलेलें सगळें इसवी सन 70 जें कितें घडलें त्या उद्देशी सांगलां. लुकाचो 21वो आविसर 1 ते 4 वळी प्रमाणे त्या मंदिरांत जी देणी आसली व जी देणी लोक हाडटाले तांकां सर केल्यार ते राण बायलेन जें कितें हाडलें तें सगळ्यांहून चड जावन आसलें. तर तिणें कशें हाडलें तें आतां आमी पळोवया. तिणेन घातलेल्या 2 नाण्यांचो खरें पळयल्यार कांयच उपेग नासलो आनी तिणेन तें घालूंक नाका आसलें, जाल्यारूय कांयच पिड्ड्यार जावचें नासलें. तिणेन जें कितें घातलें तें आपल्या कडेन आसलें तितलें घातलें. आमचो दोनी जेजू तुमी कितें दिता हें पळयना, तर तुमी तुमच्या पासत कितलें दवरता हें पळयता. मोगा भाव-भयणांनो, आयज संवसारांत अशे लोक आसात की ते दाव्या वाट्याक पासून दिवपाक फाटीं फुडें सरतात. म्हणजेच आपलो दावो वांटो जो देवाक दिवचो आसा तो पासून ते दिनात. कारण तांची अशी गोवायकी आसा की जर तांणी चड देवाक दिलें जाल्यार चड तांकां फावो जावचें ना. मोगा भाव-भयणांनो, अशें जायना. जितलें आमी देवाक चड दिता तितलें आमकां चड फावो जाता. जर आमी आमचो दावोय वांटो देवाक दिलो ना जाल्यार आमी देवाक कितें दिवंक शकता? आमी जितलें चड दिवंक जाय तितलें आमकां चड फावो जाता. आनी अशी जायते जाणांची गोवायकी आसा. तांणी भरपूर देवाक दिलें आनी देवा कडल्यान भरपूर घेतलें. आयज भावार्थी गरीब आसुनूय तांच्या घरांनी सदांच कितें ना कितें तरी आसता. पूण संवसारांतले लोक गरीब जर जाले जाल्यार तांच्या घरांनी फकत रोडण्या शिवाय आनी कांयच आसना. मोगा भाव-भयणांनो, आयज जें कितें तुमी दितात तें खंयच्या मनान दितात हेंय एक देवाक विचारे सारको प्रस्न जावन आसा. तुमच्या लागीं जें कितें तुमी दितात तें दिवंक जाय म्हूण दितात काय खऱ्या मनान दितात हें तुमी जाणा. दिवंक जाय म्हणून केन्नाच दिवं नाकात. तर देवाक तें जाय त्या पासत तुमी दिवंक जाय. देवाच्या वावराक तें जाय त्या पासत तुमी दिवंक जाय. त्या सुवातेचे जायतो लोक आसलो आनी ते देव मंदिरांत सदांच येणारे लोक जावन आसले आनी ते देवाक जायती देणी भेटयताले. तातूंत भरपूर ग्रेस्तूय लोक आसले आनी तेय देवाक देणी भेटयताले. मोगा भाव-भयणांनो, तुमी मनशाक फटोवच्या पासत हें करिनाका आनी मनशाक फटोवच्या पासत जर तुमी हें केलें जाल्यार देवाक तुमी फटोवचे ना.
कारण देवाच्या मुखार सगलें उक्तें जावन आसा. देव फोटकिरो न्हय. देव केन्नाच फोटवना. देवाची नदर आख्ख्या संवसाराचेर आसा. तुमी कितलें तुमच्या पासत दवरतात आनी दुसऱ्या पासत कितलें दितात हेंच तो पळयता. ताच्या लागीं सगळे तरेचो हिसाब आसा. ताणें आमचो हिसाब बरोवन दवरलेलोच आसा. ताच्या नदरेंतल्यान तूं आनी हांव केन्नाच सुटूंक शकना. ताका जाय तेन्ना तो आमची नीत करतलो आनी उपरांत आमकां कोणाचोच आदार फावो जावचो ना. ह्या सुवातेर रान बायलेन जें कितें हाडलें ताचें उदाहरण देवान बेश्टेंच दिवंक ना. तर ती रान बायल एकदम गरीब आसली. तिच्या लागीं कांयच नासलें. जें कितें तिच्या लागीं आसलें तितलें तिणें त्या बॉक्सान घातलेलें आसलें. आपणा पासत तिणें कांयच दवरूंक ना. हें दोनयान पळयलें. जेन्ना ताणें हें पळयलें तेन्ना जेजून म्हटलें, ज्या ग्रेस्त मनशांनी जें कितें दिलें तें तांचे कडेन आसा तातूंतलें दिलें, पूण ह्या रान बायलेन आपणा कडेन आसा तितलेंय दिलें. म्हणजे तिणें 100% दिलें. आनी जाणें जी देणी त्या सुवातेचेर हाडलीं ती तांचे कडेन आसा तितूंतलीं थोडें ताणें दिलें. मोगा बाबणानो, पळयात देव कोणाचो उगडास करता. देव कोणाक पळयता आनी कोणाक इनाम दिता हें म्हत्वाचें जावन आसा. आयज आमी आमचेंच पळयता. आमकां दुसऱ्या मनशाचें कांयच पडून वचूंक ना. तर अशें जावचें न्हय. आमचें जिवीत आमी निटायेचेर घालचें. देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी चलचें. देवाचो मोग जर तुका फावो जालो ना जाल्यार तो कोणाक फावो जातलो. तो मोग आमकांच जावन आसा. आयज आमी दुसऱ्याची गरज जाणा जावन घेवंक जाय. जें कितें आमी देवाच्या उतरा भायर करतात तें देव मानून घेना आनी आमकां तो आशिर्वाद फावो करिना. मोगा बाबणानो, संवसारांतली गिरेस्तकाय काबार जातली, पूण सर्गेची गिरेस्तकाय केदींच सोंपची ना. आनी सगळो संवसार जरी काबार जालो जाल्यार जें देवान आमकां देणें दिलां तें देणें केन्नाच काबार जावचें ना. स्वर्गाच्या गिरेस्तकायेचेर आमी नदर लावंक जाय. संवसारांत आसलेल्या गिरेस्तकायेचेर न्हय. संवसारांत आसलेली गिरेस्तकाय इबाड जावन वतली. ती तितली म्हत्वाची न्हय. पूण संवसारांत जीं कामां आमकां करूंक जाय तीं करूंकूच जाय. आनी जर तुज्या लागीं आसा ताजेर जर तूं समाधानी जायना जाल्यार तूं पूर्ण संवसारी मनीस जावन आसा. आतां पळया जेजूच्या येण्याचेर ह्या सुवातेचेर आमकां कितें दाखयलां. जायते जाण आयज सुद्दां अशेंच म्हणटा, जेजू येवपाचो वेळ जाल्लो आसा. जेजू आयज येयत, जेजू फाल्यां येयत, जेजू परवां येयत. मोगा बाबणानो, देवाचें नांव बेश्टेंच घेवं नाकात. ज्या वेळार जेजू येतलो त्या वेळार तो येतलोच. तो रावचो ना. ताचो वेळ आनी काळ आमकां ह्या सुवातेचेर सांगूंक ना. पूण ताच्या वेळाचें कांय म्हत्व आमकां ह्या सुवातेचेर सांगलेलें आसा. ज्या दिसा तो येतलो त्या दिसा सगलें उचांबळ जाल्लें आसतलें. पूण आयज आमी संवसारांत पळयल्यार सगलें उचांबळूच जाल्लें आसा. आनी त्या वेळार अशें दिसून येतलें की आयज जरी जेजू येयल्यार चड बरें जातलें आसलें, पूण हें घडूंक पावचें ना. संवसारांत जरी तूं दूख आनी त्रास सोंसता जाल्यार तुका जाय तेन्ना तो येवचो ना. मोगा बाबणानो, परत आनी परत देवाचें उतर आमी तुमकां सांगतात. त्या पासत तुमी कंटाळो मानून घेवंक नाका. कित्याक देवाचें उतर आयकून आयकून आमचो भावार्थ वाडटा. देवाचें उतर एक दीस ना जाल्यार आमच्या जिवितांत निराशपण येता. लुकाच्या 21व्या अविसरांत आनी 8वे वळी प्रमाणें खोटे क्रिस्त म्हणजे फोटकिरे क्रिस्त येतले अशें सांगलेलें आसा. खरें म्हटल्यार ते आतांच आयिल्ले आसा. जे संवसारांत जेजूचें उतर शिकयनात आनी जेजूच्या उतरा शिवाय जें कितें दुसरें शिकयतात तेच जावन आसा खोटे
तांचें बळूय चड आसतलें. पूण जर ते क्रिस्ताची खबर तुमच्या लागीं घेवन येनात जायत जाल्यार तांकां कोणेंच येवकार दिवचो न्हय. ते खोटे क्रिस्त आसा अशें समजुचें. म्हाका दिसता आयज आमच्या सरभोंवतणी असले फोटकिरे क्रिस्त आसतलेच. त्याच प्रमाणे फोटकिरे धर्मूय आसतले. दुसरें उदाहरण घेतलें आसा की निमाण्या दिसांनी झुजां उत्पन्न जातलीं. जरी संवसारांत शांती करूंक पळयलें तर संवसारांत शांती उत्पन्न जावची ना. पयली तेसलोनिकांक चीट 5 आविसर आनी 3 ओळ अशें सांगता, शांती आसा, भिरांत कांयच ना अशें ते म्हणटात. तेन्ना गोरबेस्त बायलां अकस्मात बाळोवन जावच्या कश्टवतात त्या प्रमाणे ताचें येणें जातलें आनी हें सारकें जावन आसा. मोगा बाबणानो, जेजूच्या येण्याचेर जर आमी नदर लावन सगलें काम धंदो सोडलो आनी आत कळून बसले जाल्यार ह्या संवसारांतलें काम आमचें पूर्ण जावचें ना. जेजूक जाय त्या वेळार ताका येवनी. पूण तुजें जें काम जें कितें संवसारांत आसा, जें देवाचें उतर पुरगट करूंक जाय, देवाचो वावर करूंक जाय, तें तूं चालूच दवर. आनी ज्या वेळार तो येतलो तेन्ना तो तुका व्हरतलो. ती काळजी करपाची तुवें गरज ना. तुवें ताच्या येण्याक तयार रावंक जाय. जुआंवाचो 15 आविसर 18 आनी 19 वळीन आमकां सांगलेलें आसा, संवसार जर तुमकां जळटा तर तुमच्या पयलीं तो म्हाका जळा. तुमी संवसाराचे आसले तर संवसार तुमकां मानून घेतलो आसलो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय, तुमी संवसारांतल्या निवडून घेतलेले आसात म्हणून संवसार तुमकां जळटा. मोगाळ बाबणानो, तुमी जर क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरणारे आसात आनी ताच्या फाटल्यान चलणारे आसात तर तुमी फामाद जावचे नात. हें हांव तुमकां सांगतां. 16 ते 19 वळीन 1,44,000 जुदेवांक ही ओळ लागू पडटा. जे व्हड संकश्टाच्या वेळार तांचो नाश जावचो ना. ह्या जुदेवांचें दूख व्हड संकश्टाच्या वेळार खूब सुबेज आसतलें. लक्षांत दवरात मोगाळ भावपणानो. ताणें ताका विचारलें, हें केन्ना जातलें? म्हणजेच हो वेळ केन्ना येतलो? ताणें ताका सांगलें, चिऱ्याचेर चिरो उडचो ना तेन्ना. तेन्ना थोडेच लोक देवाच्या आसण्या मुखार वचूंक तयार आसतले. आनी आयज असले दीस आयिल्ले आसा, संवसारांत सगल्या भावार्थ्यांक दूख आनी दुख्खूच आसा. आयज जायते जाण आमकां कळयतात की संवसारांत आमकांच दूख कित्याक? आमी तर जिव्या देवाचीं भुरगीं जावन आसा. आमी जिव्या देवाक मानून घेतलेलो आसा. ताणें आमचेर दूख हें कित्याक धाडलां? मोगाळ भावपणानो, हो जरी तुजो प्रस्न व्हड आसत, पूण देवाक तो प्रस्न कांयच न्हय. देव केन्नाय तुज्या जिवितांत शांती उत्पन्न करूंक शकता. तुका तो सगळें दिवंक शकता. ताचें उतर सांगता, पयलीं देवाची नीत सोद आनी ताचें राज, त्या उपरांत तुका सगळें फावो जातलें. आयज तूं कोणा कडेन मागता हेंय म्हत्वाचें जावन आसा. मागता आसतना तुज्या मनांत कितले दुबाव आसा हेंय म्हत्वाचें जावन आसा. तुजें मन तूं रिकामी कर, देवाक तूं खालती जाव आनी जें कितें तुज्या मनांत आसा तें देवाक तूं उगडापें कर. देव खालत्याचें आयकता. देव गर्विश्टाचें आयकना. गर्विश्टाचो ताका राग येता. जे पवित्र पुस्तकांत गर्विश्ट आसले तांचें कितें जालें हें आमी पळयिल्लेंच आसा. पूण आयज तूं आनी हांव जर खालती जावंक ना जाल्यार जशें तांचें जालां तशें आमचेंय जावंक जातलें. अशें आमचें जावचें न्हय म्हूण आमी सदांच देवाचें उतर आमच्या काळजांत दवरुया. त्या प्रमाणे आमी चलया. मोगाळ भावपणानो, आयज सरभोंवतणी जरी तुका दूख आनी त्रास आसले जाल्यार देव तुका पळयता. तो तुका साणिना. संवसार सोरोपर्यंत तो तुज्या सांगाता आसा. आयज जर तुजेर दूख आयलां जायत जाल्यार तें तुका शिकच्या पासतूच.
देव तुका व्हड दुखांतल्यान व्हरूंक पळयता. कारण निमाण्या दिसा तुवें फाटीं सरचें न्हय. तुका शांती मेळची, तुवें बळान फुडें येवचें आनी एक दीस तूं ताच्या सांगाता 1000 वर्सां राज करूंक शकतलो. इस्रायलाच्या 12 वंशाचेर तूं राज करूंक शकतलो. हीच देवाची बासावणी जावंक आसा. त्याच पसत आयज ताणें तुका आनी म्हाका विचून काडलेलें आसा. आयज संवसारांत अशे भावार्थी आसात की तांकां आपणाचेंच पडोन गेल्लें आसा. जें कितें आपणा कडेन आसा तें आपणाचें. आपणें आपल्या घरकान्नीचें, आपल्या भुरग्यांचें पळोवचें अशी ताजी येवजण जाल्ली आसा. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, आयज असली येवजण घेवन तूं देवाशी येवंक शकना. आयज जी क्रिस्ताताय आसा ती सगलीं तुजीं भाव आनी भयणां हें तूं मानून घे. आयज जर तुजे सोबेन गरीब आसा जाल्यार ताका आयजूच तूं आदार कर. कारण देव तेंच पळयता. तांकां आदार कसो फावो जातलो? जर तुवें तांकां आदार करूंक ना जाल्यार पयशे स्वर्गावयल्यान पडचे ना. आयज तुवेंनूच तें आतान घेवचें पडटलें. राण बायलेन कितें केलें तें आमी पळयलें आनी ग्रेस्त मनशांनी कितें केलें तेंय आमी पळयलें. खरें म्हणजे राण बायलेक जाय ती गरज आसली दुडवाची. तिका कोणूच नासलो, तिच्या लागीं कांयच नासलें. फाल्यांचें तिका पडोन वचूंक जाय आसलें, पूण तिणें कांयच चिंतून पळोवंक ना. तिका फाल्यांचें पडूंकूच नासलें, कारण तिचो पूर्ण विस्वास दोनया देवाचेर जावन आसलो. दोनयान तिका सांडूंक ना. तिचे कडेन जें कितें आसलें सगलें तिणें देवाच्या भांडारांत हाडलें आनी देवाक भेटयलें. आयज आमचे कडेन कितलें आसा हाचो हिशोब देवा कडेन आसा आनी आमी तें आमचे पसत कितलें दवरलां आनी आमी कोणाक आदार केला हाचोय हिसाब देवा कडेन आसा. मोगाळ भावानो, भिवपाची कांय गरज ना. आमी कोणाकूच भिरांत हाडिना. आमी देवाचो मोग दाखयता. खरें, देवाच्या उतरा उद्देशीं आमी दुसऱ्याक आदार करूंकूच जाय. आमी जें कितें देवाक दिवंक जाय तें दिवंकूच जाय. देवाचो वावर फुडें व्हरचे पसत जें कितें करूंक जाय तेंय आमी दिवंक जाय. आयज तुमचो आदार आमकां नासलो जाल्यार आमी हें देवाचें उतर आख्ख्या संवसाराक परगट करूंक शकचे नासले. तुमी आयज आदार दिता त्याच पसत हें देवाचें उतर परगट जाता. मोगाळ भावपणानो, आयज सावन जें कितें आमी पयलीं करूंक ना तें करूंक सुरवात करया. तर ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.